येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. फोंडे आनी सांखळे पालिकेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान दोनूय पालिकेत वाडला राजकारण. सांखळे नगरपालिकेत वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर भाजपाक खर रॅली करपाची भासता गरज. चर्चिल आल्लेमांव आनी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना मदीं पेटला उतराचें झूज. सार्दीन सत्तेर येवपाक मास्टर मायंड गेमी करता आल्लेमांवाचो सणसणीत आरोप. गोंयच्या उत्तरेकडल्या तेरेखोल गांवांक जोडपी पुलाचें काम कितलोसोच तेंप पडला उमकळत. फेरीबोटीचे रॅम्पूय लोकांक थारल्यात धोकादायक. थळाव्या लोकांक सोंसचे पडटात त्रास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आल्लेमांव आनी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिना यांच्या मदीं उतराचें झूज जाल्लां. सार्दिनाक फटींग म्हणून सत्तेर येवपाक मास्टर मायंड गेमी करता असो आरोप आल्लेमांवान खासदाराचेर केलो. पळयात. दक्षिण गोंयच्या खासदारान बुधवारा राती पत्रकार परिशदे वेळार चर्चिलाचेर खर टिका केली आनी बाणावलेचो आदलो आमदार आशिल्लो आलेमांव राज्यांत दिसपी मुखेल राजकी पलायनांची अभियांत्रिकी करता असो आरोप केला. चर्चिलान हेच आरोप सार्दिनाचेर गुंडायल्यात आनी पक्ष सत्तेर हाडपी पयलो मनीस सार्दीन अशें सांगलां. आयकात. बीजेपी गव्हर्नमेंट हाडपी म्हणटा तो सार्दीन मरे. हो सार्दीन पळय आहा वोटींग नंबर वन वोटींग आनी दुसरी बीजेपी तयार करपी म्हणटा विजय मरे. 2000 सार्दिन्यान पारीकार आपल्यागे बाब म्हणून एकठांय जावन आपण सीएम जालो मरे. पारीकारा बरोबरी नाल पाटी गेली मरे. नाल पाटी आली बीजेपी उगडास जालो ना. बीजेपी हाडपाट रे गोंया गव्हर्नमेंट पळ केला सार्दिन्यान केला पयलो. येवपी विधानसभा वेंचणुके विशीं उलयतना चर्चिलान सांगलें की ताचो पूत सावियो आनी धूव वालंका ह्या उमेदवारीत आसतली. सावियो बाणावलेत आपल्या बापायच्या जाग्यार खातीर लढटलो जाल्यार धूव वालंका नावेलेच्यान लढत दितली जशें तिणी फाटीं 2022 वर्सा केल्लें. बीजेपी मुट्टी हिंगा पयली आसोंकूच ना. बीजेपी गव्हर्नमेंट हाडपी म्हणटा तो सार्दीन मरे. हो सार्दीन पळय आहा वोटींग नंबर वन वोटींग आनी दुसरी बीजेपी तयार करपी म्हणटा विजय मरे. 2000 सार्दिन्यान पारीकार आपल्यागे बाब म्हणून एकठांय जावन आपण सीएम जालो मरे. पारीकारा बरोबरी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सृष्टी आथानीकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या उत्तरेकडल्या तेरेखोल गांवांक जोडपी पुलाचें काम कितलोसोच तेंप जालो उमकळत पडलां, जाका लागून थळाव्या लोकांक त्रास जाता. तशेंच लोकांक फेरीबोटीचेर आदारून रावचें पडटा म्हणून थंय आशिल्ले रॅम्प लोकांक धोकादायक थारल्यात. पळयात आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकरान दिल्लो ग्रावंड रिपोर्ट. अर्दो ब्रिज बांदून जाल्या उपरांत ताका स्टे हाडली आनी तो तसोच उरला. तो आयज कितलींशीं वर्सां फाटलीं म्हाका दिसता 7-1 वर्सां तो तसोच उरलेलो आसा. तेचे उपरांत NGTचे हें जालें, कोर्टाचें डिसिजन जालें आनी NGTन सांगलें की चला तुमी आतां तें बांदूं शकता म्हणून. पण फाटले 1.5-2 वर्सां जालीं म्हाका दिसता कोणेंच तेजेर लक्ष दिवंक ना. आनी आजुनय तेरेखोल जे लोक आसा ते फेरयेचेर डिपेंड आसा. जेन्ना फेरी येतली तेन्ना ती तांकां मेळटली. आनी इतलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा फेरयेचो सुद्दां की फेरयेचे दोनूय रॅम्प आसा ते अक्षरशः वायट परिस्थितीन थंय आसा. आनी थंय फेरीवाले आपली सेवा कशें दिता हें सांगपाची गरज ना, पळयल्यार तुमकां कळटलें. कारण आतां इतलींशीं वर्सां आमी हायलायट करता की फेरी सेवा थंय आसा पण तेंचे रॅम्प सारके ना. जाल्यार म्हाका दिसता आमचे रिवर नॅविगेशन आहा ते म्हाका दिसता थंय लक्ष घालिना कशें दिसता. करता काम करुनी अशें जाता आसतलें. नाजाल्यार एक व्हडलो तरी इन्सिडंट जावपाक जाय हेका लागून रावला आसतलें अशेंच दिसता. आयकात थळावो आमदार जीत आरोलकराचें म्हणणें. तेरेखोल जो ब्रिज आहा तो NGT केस चालू आसली, कोर्टान केसीस चलताले. सो तो आतां ऑलरेडी सगळे केसीस क्लियर जाल्ले आहात. ग्रीन सिग्नलूय दिल्ले आहात ब्रिज बांदपाचो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजे हेचे विशीं मिटिंगूय जाल्या, उलयल्यात. तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला की नेक्स्ट बजेटाक तो ब्रिज घेता म्हणून. आनी ब्रिज तो बेगिनात कंप्लीट करपाची गरज आहा. तो जेन्ना सबस्टेशन जातलो तेन्ना
आम्ही तो अंडर केबल सुद्धा जो घातला तो आम्ही हे करून पावर सप्लाय दिवू शकता. तेन्ना अख्खो मांद्रे मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व जातलो. तो ब्रिज जायत जाल्यार जावचें ना बेगीन. ब्रिज जाल्यार ब्रिजा खातीर तुमी कितें हें करिना बेगीन? ब्रिज ऑलरेडी सांगला न्हू, नेक्स्ट बजेटाक सिम घेता ऑलरेडी एश्योर करता. नेक्स्ट बजेट म्हणजे नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट असेंब्ली आफ्टर 6 months. हय आतांचो बजेट ऑलरेडी जाल्लो आहा, सो नेक्स्ट बजेटाक सांगला. तेरेखोल गांवाक सतावपी आनीक एक मुखेल प्रस्न म्हळ्यार अनिश्चित आनी खर्चीक वीज पुरवण. वीज आनी पुरवण सुनिश्चित करपाचो यत्न करपा खातीर आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या कार्यकाळांत 4 कोटीचो प्रकल्प पुराय जालो. जाल्यार हो प्रकल्प म्हळ्यार फकत पयशांची नाशाडी अशी टिका सद्याचो आमदार जीत आरोलकारान केल्या. आयकात ताका. तेरेखोलचो गांव आसा ते आमचे स्थानीक थंयसर आहात, तांकां लायट म्हणटात ती महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी सरकार म्हयन्याक 6 लाख रुपया फारीक करता तेंचे पावर सप्लायाक. दुसरो विशय उदकाचो, थंय बोरवेल मारल्या, टाकी आहा. आतां ह्या 2 म्हयन्याक तांकां उदकाचो मेजर प्रॉब्लेम आहा. सो तो एक गांव आहा तो कनेक्टिविटी ना म्हणून तो त्या सायडीन उरला. सो ह्यो ब्रिज जातकच उदकाची पायपलायन आनी पावर सप्लाय आमी त्या ब्रिजा वयल्यान दिवंक शकतले. सो ती सकयल्यान घातलेली ती? सकयल्यान घातलेली आसा. पळय आतां विशय कळ्ळो, सकयल्यान कित्याक घातलेली ते पयलींच्या लोकांक विचारात सांगता. ती कित्याक घातलेली ती खबर ना. हांवें जेन्ना इलेक्ट जालो एज अ आमदार आनी इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना विशय येयलो की पायपां आसात, पायपांतल्यान ते केबल घालतात. आतां हांवें तांकां विचारलें सर ह्यो जॉयंट जर सुटात जाल्यार कशें कितें, आनी ते तोंड जाता समुद्राचे आनी न्हंयचे आनी थंयसर करंट फ्लो हाय आसता आनी त्या करंटाचेर कॅपेसिटी आसा काय विचारल्यार तेंचे कडेन उत्तर नासलें. तो कित्याक घातलो तो म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता 4.5 कोटीचो तो प्रोजेक्ट. म्हाका दिसता 2 टावर जर घातले जाल्यार 2 कोटीन जातले आसले, पूण 4.5 कोटीचो कित्याक घातलो तो खबर ना. एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट पयलीं चिंतूंक जाय आसलें तें करतना पावर सप्लाय आमकां येता हेतूंतल्यान पेडण्याच्यान खंय केरी मेरेन पावर सप्लाय. तोच पावर सप्लाय तो थंयच्यान पावर सप्लाय तोरशा मेरेन वयता. एकाच फिडरांतल्यान जो पेडण्याचो फिडर आहा थंयच्यान तोरशा मेरेन वयता आनी तोच फिडर हांगाच्यान आमकां हर्बल पालया केरी वयता. आयज केरी वोल्टेज इतली लो आहा की थंयसर पावर सप्लाय पावना. आतां जर केरीयच पावना, जो अंडर केबल जर घातला तो तेरेखोलाक कितें पावतलो. सो तेच्या पेक्षा तांकां महाराष्ट्रांतल्यान पावर सप्लाय मेळटा ते हॅपी आहात. जो पर्यंत आमचो आतां सबस्टेशन 33 केबीचो सबस्टेशन आमी आतां मे एंड मेरेन इनॉग्रेट करतात, सगळें रेडी जाल्ल्या. तो जेन्ना सबस्टेशन जातलो तेन्ना आमी तो अंडर केबल सुद्धा जो घातला तो आमी हे करून पावर सप्लाय दिवंक शकता. तेन्ना अख्खो मांद्रे मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व जातलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. ड्रग्स माफियांनी आतां ड्रग्साची पुरवण करपा खातीर अल्पवयीन भुरग्यांक वापरपाक सुरवात केल्या अशें दिसता. मडगांव पुलिसांनी आयज एका ल्हान भुरग्याक 58,000 रुपया मोलाचे गांजा सयत अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. आज तुम्ही पळयतात की ड्रग्स जो आसा हे ड्रग्स माफिया हे जितले वयर सरतात तितले पुलीस आसात हे पुलीस तांकां खंय तरी आडावपाचो प्रयत्न करतात. पूण खंय तरी हे ड्रग्स माफिया आतां ल्हान भुरग्यां कडच्यान मिन्स मायनर भुरग्यां कडच्यान हे ड्रग्स सप्लाय करपाक लागले कडेन आसा. कित्याक काय म्हणल्यार जर मेजर जर कोणी जर ड्रग्स घेवन येयलो ताका पुलीस धरतात, ताका जाय ती कारवाय जाता. पूण हे मायनर भुरगे असल्या कारणान हेंचेर केस जायना आनी खंय तरी हे केस जायना म्हणून हे ड्रग्स माफिया हांगा ह्या मायनर भुरग्यांक यूज करतात आनी आपलो जो धंदो आसा ड्रग्साचो हो तेंचे कडच्यान सप्लाय करून घेतात. अशीच एक घडणूक जी आसा ही मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शनांत जाली आनी मडगांव पुलिसांनी एक मायनर जो 16 वर्सांचो भुरगो आसा हेका ड्रग्सा सयत गांजा सयत अरेस्ट केले कडेन आसा. पूण फायदो कितें आसा, अरेस्ट केला पूण हेका खंय तरी रोखडोच सोडपा पडटलो. कित्याक मायनर भुरग्यांक हांगा दवरूंक जायना आनी कांय करूंक जायना, तेंचेर केस सुद्दां करपा जायना. तरी पूण सस्पेक्ट म्हणून ताका धरला. तेजे कडच्यान जवळ 60 ग्राम गांजा जो आसा हो धरले कडेन आसा. कॉस्ट आसा तेजे 58,000. आमी एक मनशा गेलो तेजे कडल्यान आमकां 650 ग्राम्स गांजा मेळ्ळा आनी हांगा मालबाटान कालेरी कडेन स्टेशन रोडार कडेन एक टॉयलेट आहा तो मेळ्ळो. कशें हें जालें ट्रेस जालें? आमी पेट्रोलिंग करता आसतना राती तेन्ना आमकां तो रँडमली मेळ्ळो. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, सृष्टी आथानीकर आनी संगीता ओली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या आनी सांखळे पालिकेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान दोनूय पालिकेंतलें राजकारण वाडलां. सीएमाचो मतदारसंघ आसून लेगीत भाजपाचो आदार नाशिल्ल्या उमेदवाराच्या फुडारपणा खाला आशिल्ली एकमेव नगरपालिका आशिल्ल्या सांखळे नगरपालिकेत भाजपाक खर रॅली करपाची गरज आसा. पळयात. सांखळेत प्रमोद सावंताक मुखेल विरोध करपी धर्मेश सगलानीन वेंचणुके खातीर आपल्या बायलां केंद्रीत पॅनलाची वळख करून दिल्या. बायलांक 33% आरक्षण दिवपाक भाजपाक अपेस आयलें तरी तांकां न्याय दिवपी फकत आपूण असो दावो सगलानी करता. आयकात ताचें म्हणणें. आता परती 12 वाड केला तेंच्यांनी. डिलिमिटेशन खंय खंय पळोवन म्हाका खंय रावचें पडना ते सगळे कॅन्डिडेट. ताका लागून आमचे बीजेपीन आख्खे इंडियान जे 33% रिजर्वेशन दिवंक ना विमेन्साक, तेजे पेक्षा जास्त आमी दिला टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाक. 7 कॅन्डिडेट आमचे लेडीज आसा, विमेन आसा. सो आनी अंदूचे रिजर्वेशन सुद्धा चेअरपर्सनाचे इज रिजर्वड फॉर लेडीज. सो 3 cheers टू विमेन पॉवर. सांखळीचे जनतेक हांव आव्हान करता की आमची 7 महिला आसा हांगा, सगळ्यांकडे एक्सपिरियन्स आसा, तांकां तुमी निवडून हाडचे आनी बायलांनी फुडें सरचे. एज गोंय इंडियाचे पयले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आसले, महिला ती सुद्दां महिला जावन आसली. आनी आमकां हांगा 7 महिला पळोवपाक मेळटा. 33% रिजर्वेशन दितले म्हणून आख्या इंडियान म्हणटा, मात अजून पर्यंत दिवंक ना. आमी दिल्ले आसा मोर दॅन 33%. सो हेजी आमकां पोचपावती महिलाचे वोटान जरूर मेळटली अशें हांव आसा बाळगता. मजगतीं भाजपा सांखळे नगरपालिका सुरक्षीत दवरपा खातीर खर रॅली करपाक लागल्या. सगलांनी आड फक्त 600 मतांनी जैतिवंत जाल्लो मुख्यमंत्री सावंत मतदारसंघात आपली घट्ट पकड स्थापन करपा खातीर सर्त करता. आयकात मुख्यमंत्र्याक. पार्टीच्या आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे, मंडळ अध्यक्ष गोपाळ सुर्लकर, सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या 10 उमेदवारांचे अभिनंदन करता आणि बिनविरोध येवपी रियाज खान हाचें अभिनंदन करता. आमचे 10 उमेदवार हे सक्षम उमेदवार आसा. प्रत्येक वार्डात तांचें काम आसा आणि प्रत्येक वार्डात सगळ्या लोकां पर्यंत पावल्या. सांखळेंतल्या सगळ्या लोकांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून तुमचे वैयक्तिक काम आसतलें किंवा तुमचे बाकीचे सगळे सांखळे डेव्हलपमेंटाचो विकास तुम्ही एकंदर सांखळे शहर 2012 पासून 2022 पर्यंत जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात तुमकां सांखळेचो विकास, सांखळेचो डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि होच डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांक तुमी भरघोस मतां मारची, तांचेर विश्वास दवरचो आणि निश्चित रित्या परत एकदा आमकां सांखळेंतल्या लोकांची सेवा करपाची म्युनिसिपालिटीच्या निमित्तान सगळ्यांनी संदी दिवची. तुम्ही सगळे सांखळेकार आमचे सगळे जाण दितले हाची अपेक्षा करता. म्हाका विरोधकांचेर उलोवपाचें ना, कारण कामाच्या रुपात आमी आमचें काम हे सातत्यान सांखळे ह्या परिसरात दाखयलां. काँग्रेस हांगासरली सबसेल कार्यकर्तेच सोंपलेले आहा म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आपल्याच बायलेक, आपल्याच भयणीक हांगासर उबे केल्ले, आपल्याच चेडवाक हांगासर उबे केल्ले आसात. काँग्रेसीन हांगासर खंयसरूच म्हणजे कार्यकर्त्यांक वाव ना म्हणून काँग्रेसचे कार्यकर्ते स्वतःहून भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागलेले आसात. स्वतःहून भारतीय जनता पार्टीक सांगपाक लागलेले आहात की आमचो तेंको तुमकां आसा, आमचो तेंको भारतीय जनता पार्टीक आसा, आमचो तेंको तुमी उबे केल्ल्या उमेदवाराक आसा. आणि म्हणून तर अशा पद्दतीन आमकां खूब बहुमतात भारतीय जनता पार्टीक हांगासर विजय मेळटलो हाची म्हाका खात्री आसा. आणि निश्चित रित्या परत एकदा हांव सगळ्या सांखळेकार म्हज्या भाव आनी भयणींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी खातीर बहुमतान आमच्या उमेदवारांक निवडून हाडचे. हांव वैयक्तीक जरी तुमच्या पर्यंत पावलो ना, आमचे सगळे उमेदवार तुमच्या घराघरापर्यंत पावतले. सगळे उमेदवार तुमकां वैयक्तीक भेटगाठ घेतले. पण तुम्ही सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत केल्ल्या उमेदवारांक बहुमतान निवडून हाडचे म्हाका खात्री आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आता GFA सेकंड डिव्हिजन लिगाचेर एक अपडेट. रॉसमन क्रूज नागोवा आड 3-0 असो अद्भुत गूण मेळोवन सालसेट फुटबॉल क्लब जैतिवंत थारलो. पळयात.
GFA अंडर 15 दुसऱ्या विभाग लिगांत बुधवारा सालसेट फुटबॉल क्लबान रॉसमन क्रूज नागोवाचेर 3-0 अशी मात केली. 13 मिनटांत पिओ गोमेंडिसान गोल केलो. ब्रेकाच्या निमाणे कडेन सालसेट FCन 1-0 अशी आघाडी घेतली आणि पुराय दुसऱ्या अर्धांत वर्चस्व गाजोवन लॉर्ड रॉचान एक ब्रेस केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी. 28 तारखेक कांय वाठारांनी पावस पडपाचो आशिल्ल्यान लोकांक फावा ती काळजी घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पळयात. 1 मे पर्यंत राज्यांत गडगडा सयत हलको पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तो मेरेन राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जाणवचो ना आनी बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 28, 29, 30, 1 तारखेक राज्यांत पावस. चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल ना. शुक्राचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.